काय आसा तर आयज मांद्र्यात मोठ्या प्रमाणात डेव्हलपमेंट चालू आसा। ह्यो डेव्हलपमेंट करता आसतना आमचे दोंगर सांबाळा, आमचे रस्ते सांबाळा, इकॉलॉजी सांबाळा, आमची किनारपट्टी आहा ती सांबाळा आणि फुडल्या पिळये खातीर हे सगळे गोष्टी सांबाळून धरप ही आमची मोठी जबाबदारी आहा। ही जबाबदारी आमी वेगवेगळे पद्दतीन आमी तांकां सबमीट करता। आमी अपेक्षा व्यक्त करता की आमचे जे सरपंच आसात धाडाडीचे ह्या कामा खातीर आमचो पूर्ण सहकार्य तांकां आसतलो। तेंच्यांनी फुडें वच्चे बश्टीत हेच्या पयलीं ज्या पद्दतीन आमकां खूब लोकांनी आश्वासनां दिली तशी आश्वासनां आमकां नाका, आमकां प्रत्यक्ष कृती जाय। आयज पर्यंत फक्त उतरां मेळ्ळी, सगळे गोश्टी जाले, पब्लिसिटी भरपूर जाली, पब्लिसिटी अवश्य करची, कांय प्रॉब्लेम ना, पण कृती दिवन लोकांक एक्शन लोकांक दाखोवचें आनी मांद्रे गांवा खातीर आमचे सरपंच आसात आनी मांद्रे गांवा खातीरच वावरतले इतकें तुमी आश्वासन आमकां दिवचें। रस्ते एक्वायर केल्ले आसात जे मांद्रे चोपडे टू आमचो जुनस पर्यंत रस्तो आसा, जसो मदल्या मातच्यान मोरजे पर्यंत रस्तो केल्लो आसा, तेजेर एनक्रोचमेंट खूब जाता। एनक्रोचमेंट आमी PWDक लेटरां केली, बाबा एनक्रोचमेंट तुमी कित्याक करतात? आज अशे वेवसाय गव्हर्मेंटान एक्वायर केल्ल्या रस्त्यानूय थंयसर लोकांनी रेस्टॉरंटां घातलीं, कोणें दुकानां घातलीं। आमी PWDक कळयलें, ते म्हणटा आज मोडटा फाल्यां मोडटात। ह्या विशयाचेरूय आमी तांकां कळयलां, कारण हेजेर खरें म्हणशी आमकां रस्ते हे फुडें खरे गरजेचे आसात। आनी जी पार्किंग जी समस्या आसा, लोक आपल्यो जुन्यो गाडयो रस्त्यार थेयतात, गाडे हाडटात रस्त्यार थेयतात, जे कितें आपले धंदे करतात आमचे तेंच्या बद्दल कांय विरोध ना, त्यांनी करूं न्ही, पण ते मागीर आपल्यो खुर्च्यो थेयतात आनी अशा तरेन ट्रॅफिकाक जो आमकां प्रॉब्लेम करतात, एक्वायर केल्ल्या रस्त्यान थोडे दुरी वाडयतात, अश्यो गोश्टी ह्यो आज जाल्ल्यो आसा, ह्यो सरकारान काडच्यो आनी हेजे खातीर पंचायतीन ह्यो आपल्या हितून घेवन त्यो तांकां लोकांक सांगचें। हांवें आमचे पंचायतीक गेल्या 2022 तिनूय प्लॅन दिल्ले, बदलामास ते मोरजी पर्यंत आमची बाउंड्री आसा तो पर्यंत तेजेर प्लॅन दिला, ते तेंचे कडेन आसतले, तेजेर कांय तेणी कारवाई आदी कांय करूंक ना। आनी एनक्रोचमेंट हांव म्हणना 12.5 मीटर सेटबॅक ठेवचो, जो आदलो आसा 7.5 मीटर तो पसून थेयल्यार खूब जालो, किंवा रस्त्याक एक्वायर केल्यार तेज्या पसून 1.5 मीटर पसून थेयलो लोकांनी, पण लोकांनी सांबाळचे। लोक पार्किंग आतां आमचो आश्व्या रस्तो केला, तो पार्किंग लोक आसा ते 8 मीटर एरिया तेणी सिमेंट घातला, पण तेजेर लोक पार्किंग करतात, तोशीसाठी पार्किंग करतात। आमी वचपाचें खंय? आमकां लोकांक वचूंक मेळना, धंदे करूंकूच जाय, पण पार्किंगची हे सुदारणा जावपाक जाय। हांव आमदारा कडेन ह्या गोश्टी खातीर आमी मेळटले आनी तेणी आमकां सांगलां तुमी या केन्ना तरी। आनी ही पार्किंग विशय जो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा खूब कंजेस्टेड आनी तो एक प्रॉब्लेम जाल्लो आसा। तर पळय कशें आहा, आमचो कोणा कडेन संपर्क ना जास्त, हे दिल्लीकारांक आमी तांकां वळखना आनी ते आमकां आमचे पर्यंत पावना। आमचो कसो स्वभाव तेंच्यांनी सगळ्यांनी जाणून घेतला आसतलो की आमी कोणाचें खायना आनी कोणाक आमी खावपाकूय दिना, खंय तरी तांकां ते खटकता आसतले। पण 2-3 फावटी तेंच्यांनी प्रॅक्टीस केल्ली म्हाजे पर्यंत पावपाक, फाटले जेन्ना नवो पंच जाल्लो त्या टायमार, पण हांवें तांकां सरळ धांवडोवन घातले। सो खंय तरी तांकां तेंचो भंय दिसता आसतलो। प्रायज हांव आतां पंचायतीन बसलो, पण म्हज्या पर्यंत तशें कांय कोण पावना, पण हांवें आयकलें हेंचो प्रयत्न चालू आसा म्हणून। पण हांव भिना तसो, कारण हांव जो हांगा बसला पळय तो म्हजो पंच मेंबर आसा 10 जाण, आमी 11 जाण मेळोन, तो आमच्या एका विश्वासान हांव हांगा बसला। दुसरो म्हणल्यार म्हाजो देव गणपतीचो म्हाजेर आशिर्वाद आसा, भगवती सप्तेश्वर मांद्रे गांवचे ग्रामदेव देवता आहा तेंचो बी म्हाजेर आशिर्वाद आसतलो आनी ग्रामस्थांचो म्हाजेर तितलोच प्रेम आसा, तांकांय बी विश्वास आसा। म्हाका दिसता ह्या आमच्या सगळ्या देवादेवतेंच्या आशिर्वादान हांव हांगा आसा आनी हे दिल्लीकर बी म्हाका काय कोण लागना, कित्याक हांव जो हांगा काम करपाक येयला एज अ लोकांक एक सर्वंट कसो, लोकांची सेवा करपाक येयला। दिल्लीकरांनी कितलोय प्रयत्न करचो म्हाका उडोवपाक, म्हाका जाय आमच्या गांवकारांक जाय, विलेजीक कितें जाय तें हांव करतलो। म्हाका हे सरपंच पदाचो कसलोच इंट्रस्ट ना। हांव पंच म्हणूनय काम करूं शकता, पंच म्हणूनय हांव इलिगल गोश्टीचेर आवाजूय उखलूं शकता आनी हेच्या फुडें हांवें आवाज उठयला सुद्दां।